Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Paglab Jesu. Sati Jesu. Mahima Jesu. Haradan Jesu. Jai Jai Jesu. Hallelujah. 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 Babenino जीवितांतम का सगळ्यांकी बरें करचें म्हूण आशा आसा आनी आमचो देव आमकां बरें करूंक शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देवान कितें इस्रायल परचें कितलेशे फावटी तांणी ताका अकमान केलो जाल्यार देवाक तांणी सांडलें जाल्यार एक फावटी म्हणी देवान त्या परजेक सांडलें ना, बगार त्या परजेक देव बरें करीत गेलो आनी तो सुदेव आमकां सांगता आमी बरें करी जाय. तो बीत म्हणलो एक बरो मनीस आनी तो मनीस देवाक मानवता इतलें देवाचेर ताका भावार्थ पातयणी आनी त्या देवाच्या नांवान तो दुबळ्यांक पावता, मेल्ल्यांक मातयेक पयता, कश्टांत असल्या पावता, आपणाक असलें वांटून घेता. सगळो दीस सकाळीं जावन सांजपर्यांत हेरांची सेवा करता, हेरांक बरें करीत वता. पूण देवाक पळया असल्या मनशाच्या जिवितांत ताका कश्ट येतात, तो कुरडो जाता, आंधळो जाता आनी असल्या वेळार ताच्या जिवितांत तो निराश जायना. अगार देवाचेर घट्ट पात येता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आज ताची उतरां अशीं म्हणटात, सर्वेस्वरा तूं प्रामाणीक आनी सगळ्यो तुज्यो वाटो करण्यो नीटपणाच्यो, सगळ्यो तुज्यो वाटो काकुळटांनी सत आनी तूं मनसुबेदार. पळया तो कुरडो जाला, ताची दिश्ट गेल्या, बऱ्या कामाक तो गेल्लो आनी तें बरें काम करता फाटीं घरा येयल्लो मात्र आनी त्या वेळार ताची दिश्ट गेली आनी ह्या मनशाच्या तोंडांत देवाक दुरसोची उतरां येनात. बगार देवाक तो आनीक हरसिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. परत म्हणटा तूं तो वता आनी म्हजेर तुजी कृपाळ दिश्ट घाल देवा. हांवें केल्ल्या पातकां खातीर, नेणारपण केल्ल्या सुखी खातीर, म्हज्या पुर्वजांनी केल्ल्या पातकां खातीर म्हाका ख्यास्त लायनाका. पळया आमी जाल्यार जायते फावटी कश्ट येयल्या म्हण आमी पयलें देवाक दुर्स जाता. कित्याक अशें केलें? पूण मनीस देवाक दुर्स जाना, तो आपणाक कसो दुर्स जाता, आपलेंच फाताक वळखता, आपलें उणेंपण वळखून घेता. पळया ताचें मरतेपण. देवाक कितें तो दुर्स जाना. बाबा भयणीनो, आज आमी उंड्या रुपार आतां जेजू सांगता हो वेळ करशें नांव. जिवितांत आमकांय कश्ट आयल्या जावं पुरो, तुमकांय आयल्या जावं पुरो, म्हाकाय आयल्या जावं पुरो, आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, आमकां थोडी फावटी बरें केल्ल्या वायट म्हणटा आसतना आमी निराश जावंक नजो. आमच्या देवाचेर आमी पातयेचे, आमी आमचें सुणेंपण वळखून काणगेचें देवा मुखार कलते जावया आनी तकली बागवया आनी आमकां त्या बरें केल्ल्या देवाची काकूळ तूं आमी मागया, ताका हरसिया, दिंबेर पडया, ताका आराधन करया. आराधिपेना आराधिपे ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೇನಾ ಆರಾಧಿಪೆ.
आराधिपे ना आराधिपे आराधिपे ना आराधिपे आराधिपे ना आराधिपे आराधिपे ना आराधिपे ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೆ ನಾ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೆ ನಾ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೆ ನಾ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೆ ನಾ ಆರಾಧಿಪೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೆ ನಾ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೆ ನಾ ಆರಾಧಿಪೆ काळजांत सुम्याक आराधन करया उंड्यार पार तुझ्या आनी म्हज्या मुखार जेजू जिवंत हाजीर आसा तरी एक दीस हांव सकाळीं उठोन न्हिदोंक वता पर्यंत आनी हांव राती न्हिदोन सकाळीं उठता पर्यंत हर एक म्हज्या चलन वलनाचेर हर एक म्हज्या जिविताच्या मेटांचेर हर एक हांवें करच्या कामांचेर हर एक म्हज्या जिविताच्या करण्याचेर दिश्ट घालनासलो स्वामी केदळ हांव पडटा तेदळ म्हजो हात धरता म्हाका उठयता केदळ हांव सुकोवन पडच्या वाड्यार आसा तो म्हाका धांवून येता बचाव करता केदळ हांव गायता म्हज्या काळजाचे म्हज्या कुडीचे गाय तो थांबयता आनी ते गाय गुण करता केदळ हांव रडता त्या घडये मोगान तो येता म्हजी दुकां पुसता पुता धुवे रड नाका हांव आसा तुजे सांगता म्हळ्यार उतरांनी म्हाका बुजयता सगळ्यांनी सांडून गेल्या वेळार तो येता आनी म्हणटा पुता धुवे भिये नाका हांव आसा तुजे सांगता सगळो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिचो ना हांव आसा तुजे सांगता भिये नाका हांवें तुका रचला म्हज्या जिवितांत हांव निराश जातना तो म्हाका धैर्य दिता भिये नाका उठ धैर्य घे हांव आसा तुजे सांगता भाव भयणी असलो समी म्हज्या आनी तुमच्या वांट्याक जिवीत त्या देखून आसतना म्हणलें हांव जिवीत असो उंडो हांव जिवीत असो उंडो हांव तुमकां जीव दिवचो उंडो हांव तुमचें जिवीत उजवण असो उंडो हांव तुमचें जिवीत नवें करचो उंडो हांव तुमचें जिवीत संतोशान भरचो उंडो हांव तुमचें जिवीत सदांच जिवाण करचो उंडो हांव तुमचे संगत आसा हांव दिता जो उंडो म्हजेंच मास हांव दिता तो उंडो आनी म्हणजे हांव दिता तें रगत म्हजेंच रगत हांव तुमकां दिता होय बाबा भयणी त्या देवाक आमी आराधुया आमचेच खातीर आपणाक भेटून दिवन जीव उंडो जावन आमकां दिल्ल्या उंड्या परसच्या येवक्रिस्तान त्या जेजूक आमी सकड आराधन करया परत आमी आतां गावया
ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬಾಗಿನ ಆರಾಧಿಪೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬಾಗಿನ ಆರಾಧಿಪೆ ದೂತರೊಡಗೂಡಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಪೆ ದೂತರೊಡಗೂಡಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೆ ನಾ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೆ ನಾ ಆರಾಧಿಪೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೆ ನಾ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೆ ನಾ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೆ ನಾ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೆ ನಾ ಆರಾಧಿಪೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜೀವದಾಯಕ ರೊಟ್ಟಿ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Bushiamo benino. इकडे बोर आमच्या जिविता पाटया काही इंगे बहुश आमच्या जिवितांत घडली थोडी कोड घडीत जावं पुरो आमी उडास करया जावं पुरो आमच्या जिवितांत आमी दूख भोगले दीस आसात जावं पुरो आमी उडास करया जावं पुरो आमी जायते पटी एक सूर पण भोगले सगळें नेमकं सोडुरले आमी एक सूर आसले हांव ती घडी उडास करया जावं पुरो आमी पिडेस जावन हांतुरणार आसले मस्त वळवळल्या कसले आनी त्या घडी आमी सजने कसनी हाडून उडास करया आमचे जिवीत बाबा भयणी बहुशस्नी घडिता निहाळतना आमकां दिसता आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट सलवणी कंत बेदराय एकसुरपण निराशा सलवणी आनी आमकां अनवरां हें पुरा पळयता आसतना आमच्या जिवितांत आमकां जायते फावटी देव आमचो मोग करता की ना गे म्हणल्यार आमकां दुबाव जाता
थोडे फावटी आमकां जिवितांत देव कित्याक कश्ट दिता गे म्हणलें आमी ते फावटी भोगल्लें आसा. मुस्तबडी रेतेरांनी आराधनांनी आनी खंयसर मागण्या गेल्ले तवळ आमी मुस्तबडी मागचे आसा देवा म्हजी पिडा गूण कर, म्हजे कश्ट पयस कर, म्हज्या घरांतले कश्ट पयस कर, म्हाका कुडी भलायकी दी, म्हाका मोती समाधान दी, म्हाका तें दी, म्हाका हें दी. आमी मागून तसांव भविश्या आमी इतलें मागता आसतना आमचो मोग करचो देव आसा. त्या देवा कडेन आमी भविश्या एक फावटी म्हणी सांगलां घेना गे देवा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं. भाव भयणीनो, एक घडी पोरया उंड्यार पाराच्या जेजूचेर दिश्ट घालया. काळोखांत उजवाड जावन सुमी आयिल्लो, पिडेस्तां भलायकी दिवंक जेजू आयिल्लो, एकसरपणांतल्यान सांगात दिवंक जेजू आयिल्लो, निराशेंतल्यान भरवसो दिवंक आयिल्लो, भुकेल्ल्यांक खावंक दिवंक आयिल्लो, थानेल्ल्यांक पिवंक दिवंक आयिल्लो, सुकोन गेल्ल्यांक सोदूंक तो आयिल्लो, मरण पावल्यांक जिवीत दिवंक तो आयिल्लो. हर एकल्याक देवाक लागीं ओडूंक तो आयिल्लो. आमच्या संगत जियोंक तो आयिल्लो आनी आमचे सांगता तो गरजचो आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कीर्तन 136 कीर्तनकार निजाकी देवाची महिमा कितें म्हण तो वळखता. आनी त्या देखून ताका ताच्या जिवितांतलो अनुभव, ह्या देवाचो मोग, ह्या देवाचें बरेपण, कश्टां ती म्हजो देव कितलो बरो, कश्टां ती म्हजो देव कितलो म्हाका म्हजो मोग करता, म्हाका कश्टां ते भायर काडटा, म्हाका धैर्य दिता, म्हाका बळ दिता. असल्या भोगणांनी तो देवाक अर्गां दिता, देवाक अर्गां दिता. तो देवाची स्तुती करता. भाव भयणीनो, आमी देवाची स्तुती करया. हे घडी पळय देवान आमकां केल्लें बरेंपण आमी मोती काडया. आमच्या कश्टां मदीं आमकां देवान सांबाळल्यो घडयो उडास करया. काळोखांतल्यान आमकां उजवाड जावन आयिल्ल्या सोम्याचेर आमी दिश्ट घालया आनी ताका आमी हरसिया. तुमची साप कित्याक तुजो मोग नागता, कित्याक तुजो मोग नागता, कित्याक ताचो मोग सर्वेश्वराक अर्गां दिया. कित्याक तो बरो, कित्याक ताचो मोग नागता. देवाच्या देवाक अर्गां दिया. कित्याक तुजो मोग नागता. एकलोच तो असर्या करता. कित्याक ताचो मोग नागता. जानवरां ताळे मोळाप रचले. कित्याक ताचो मोग नागता. उदकाचेर ताणें पृथ्वी स्थापीत केली. कित्याक ताचो मोग नागता. व्हड दिवे ताणें रचले. कित्याक ताचो मोग नागता. दिसलोंक सूर्य. कित्याक ताचो मोग नागता. रासलोंक चंद्रनी नखेत्रां. कित्याक ताचो मोग नागता. इजिप्तच्या मलगड्या पुतांक ताणें जीवशी मारले. कित्याक ताचो मोग नागता. इस्रायलाक तांचे मदलो ताणें भायर काडलो. कित्याक ताचो मोग नागता. बळवंतांत आनी उबारलेल्या बावळ्यान. कित्याक ताचो मोग नागता. तांबडो दर्यो ताणें दोशी केलो. कित्याक ताचो मोग नागता.
ताचे मदल्यान इस्रायलाक ताणें उतरायलो. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. ताणें फरावाक ताच्या सिनासोबें बुडयलो. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. आपले पर्जेकरणांतल्यान ताणें सोलोवन व्हेली. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. ओड्रायांचो ताणें संहार केलो. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. गोलिश्रान ताणें जिवेशी मारले. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. आमोरी तरया सिहोना. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. भाशणाच्या राया ओगार. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. तांचो देश ताणें दायज करून दिलो. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. आपल्या सेवका इस्रायलाक दायज करून तो दिलो. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. आमच्या दुश्मनाच्या हातांतली आमकां सोडयली. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. सगळ्या प्राण्यांक तो पोसता. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. सर्गींच्या देवाकर गांदिया. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. हालेलुया देवाकर सिया. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. हालेलुया देवाको गुलाब दिव्या. कित्याक तसो मोक्षस नाकारता. हालेलुया 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 हाल गदिया आमच्या सगळ्यात सर्गीन देवाक आमकां तुमच्या मोग तुमच्या देवाक आमकां राखलेल्या सांबाळलेल्या कर घालया. हालेलुया 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 हारगांची सगळं आपची समय म्हणजे तो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. इकडे बरं मी उभी राहूया. पवित्र आत्म्याचे गीत आम्ही गावया. पवित्र आत्म्याची ससाय आम्ही मागया. देवाचे पवित्र सकत आमचेर बरोवन दी. आज आमच्या जिवितांत खंयसर काळोख आसा, खंयसर कश्ट आसा, खंयसर कंत आसा, खंयसर बेजार आसा, खंयसर निराशा आसा, खंयसर सलवणी आसा, खंयसर आमच्या काळजांत गाय आसात. हे सगळे गुण करूंक आमी नितळ संवच्याक, आमी ताचे तावन सुटका दवरच्याक, सर्व बंदडेतावन पातकातावन देवसराच्या ओडण्यांतावन वायट ओडण्यांतावन वायट सवयेंतावन देवसराच्या ताळण्यांतावन सर्व रितीच्या बंदपासतावन सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया. पवित्र आत्मो आमचेर आपली सकत वाडोवं दी. सक्कड बांदपासून आज आमकां सुटोवन दी. मागया आमी त्या पवित्र आत्म्या कडेन आमचें काळीज, आमचो आत्मो, आमचो जीव, आमचें मन सगळें सोम्याक ह्या घडये समर्पण दिवया. हुंड्यार परस जेजू पवित्र आत्म्याक ताणें बसयलें. हांव येतलो आनी तुमकां मजतदाराक धरतलो. तो येतलो आनी तुमकां बळ दितलो, तुमकां वाच्या सकत दितलो. तुमी कितें उलोवचें, कितें करचें, कितें साप दिवचें, हें सगळें तो तुमकां कळयतलो. तुमी करची गरज ना. त्याच पवित्र आत्म्याक आमी मागया. खस्तां तुमी कितें करचें, पिडेसल्या वेळार कितें करचें, एकसुरपणा वेळार कितें करचें, निराश येयल्या वेळार कितें करचें, काळोख येयल्या वेळार कितें करचें, कांय वाटतल्या वेळार कितें करचें, आमी कणकण करची नाका. पवित्र आत्मा तुमकां समजून दितलो. पवित्र आत्मा तुका वाट दितलो. पवित्र आत्मा तुमकां जिवीत दितलो. पवित्र आत्मा तुमकां धैर्य दितलो. पवित्र आत्मा तुमकां कितें गरजें म्हणून तें सांगतलो म्हणटा. देवाचें उदाहरण जेजू कंडी जावन आमकां हें सांगता. त्या आसुम्याच्या बसवणेचेर पातव्या पवित्र आत्म्याक ह्या घडये आमी आमचेर मागया. पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, आमचेर देवोन ये.
येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सत्तेन राव तू आमची सवे येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मध्ये तुका आमचे मोदे तुझे सत्तेन आमकां बर तुझे सत्तेन आमकां बर राव तू आमचे सवे तू आमचे सवे तुझी विद्युचे उदक सुकानातलीच भुजोंदार आणि गुदेना सगळे स्तोत्र तुझी विद्युचे उदक सुकानातलीच भुजोंदार आणि गुदेना सगळे स्तोत्र येवकार पवित्रत्म्या येवकार पवित्रत्म्या तुका आमच्या काळजान तुका आमच्या काळजान नितळ करतो आमकां नितळ करतो आमकां बापा बगून ससना बापा बगून ससना येवकार पवित्रत्म्या येवकार पवित्रत्म्या येवकार पवित्रत्म्या तोबीतच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकुया. अध्याय 2 वाक्य 3 तावन. तोबियास आमच्या भावा मदल्या दुबळ्याक सोदून गेलो. आपूण पाटी येत असो उद्गारलो, बापा. हांवें ताका विचारलें, कितें पुता? ताणें जाप दिली, बापा, आमच्या लोकां मदल्या एकट्याची खून जाल्या. तसो गळो चिड्डून ताका जिवेशी मारला आनी ताका बाजारांत उडयला. आनी तो आनी कितें पडून आसा. हांव तक्षण उठलो, म्हजें जेवण आपड नासता भायर सरलो. तो मेल्ल्या मनशाक बाजारांत तो काडून हाडलो आनी सूर्य अस्तमल्या उपरांत ताका पुरचे खातीर ताका एका कुडांत दवरलो. हांवें फाटीं येतस स्नान केलें आनी कंतीन बुडोवन म्हजें जेवण केलें. तेन्ना आमोस प्रवाद्यान बेतेला विरो सांगलीं उतरां म्हाका उडासाक आयलीं. तुमचे उत्सव विळापांत आनी तुमचीं सर गितां रुदनांत बदलतलीं. आनी हांव रडलों. सूर्य अस्तमतस एक हांव गेलो आनी हांवें पणकणलो आनी ताका पुरलो. म्हजे शेजारी हांसले आनी म्हणूंक लागले, हाका आनीकी बेन दिसना गाय. आनी अशें केल्ले पासून ताका मरणाची शिक्षा दिवचे खातीर येदोळूच एक फावटी ताची सोदनां जाल्लीं. तेन्ना ताणें पडचें पडलें आनी तो आतां परतून मेल्ल्यांक मातयेक पावूंक लागला. तेच राती हांवें स्नान केलें. हांव म्हज्या आंगणाचे वण्टी लागीं न्हिदोंक गेलो. देगीक हांवें म्हज्या तोंडाचेर पांघरून घालूंक नासलें. वण्टीचेर गिरबुज्यो बसून आसल्यो म्हूण म्हाका कळीत नासलें. तांचें हुनून मेळ्ळें म्हज्या दोळ्यांनी पडलें आनी म्हज्या दोळ्यांनी धवी साय मांडली. हांव वैजा लागीं गेलो
पूण जितलो सड लेप तांणी म्हज्या दोळ्यांक लायलो तितली उणी म्हजी दिश्ट जाली आनी हांव सारकोसो आंधलो जालो. 4 वर्सां पर्यंत हांव दिसनासतना उरलो. म्हजी स्थिती पळोवन म्हज्या भावाक कंत भोगली. आपूण एलिमायस प्रांताक वचतर आहिरकारान 2 वर्सां पर्यंत म्हजी जतन केली. देवाचें उतर हें. निगडी भर बसया. बाबा भयणीनो, एक घडी पोरे देवाचें उतर आमी नियाळ करया. आजकाल आसा जायते जण समाज सेवक. खंय एक पिडेस्त आसा त्या पिडेस्ताक कुमोग करचें, त्या पिडेस्ताक आस्पत्रे करचें. मंगळुरांत गेल्यार आमकां थोडे जण मेळटात जावंक पुरो स्नेहालयाचे भाऊ, ह्या वायट हावसाचे भाऊ भयणी, ह्या आनी डिवायन मर्सी आनी एक आसरो आसा, हे सियोन आश्रम, असले भाव भयणी थोडे पळयता हांव संतांचे. खंय मार्गार पडल्या त्या मनशांक उखल व्हरतात. ते मेळे घाण येता, सगळें खाड आनी जोण गलीस जाल्यात जाल्यार तांकां कांटाळो ना, तांकां बेजार बगना. एक दीस हांवें एका बस स्टँडार म्हज्या सदळ्यांनी पळयलें. एक मनीस थंय पडून आसलो, घाण येताली ताका, मेळ्ळो जाल्लो सगळो, काळो काळो जाल्लो. आनी थंयसर एक बाब आयलो स्नेहालयातून आनी ह्या मनशाक उखल्लें. ताणें उखल्लें, आपल्या कांद्यार घालो आनी शीता व्हरून कारार दवरलो. आमकां पर्यंत तेन्ना तें कांय कांटाळो येवना ताका. भाव भयणीनो, खंयसर मनशाचें काळीज नितळ आसा की खंयसर मनशाच्या काळजांत भावार्थ आसा की खंयसर मनशाच्या काळजांत देवाची सकत आसा की त्या मनशाक घाण येना, त्या मनशाक कांटाळो येना, त्या मनशाक आनी एक मनीस तो कांटाळो म्हूण बगना. बगार तो भाव म्हूण दिसता, तो ती भयण म्हूण दिसता, तो आपलो म्हूण दिसता. त्या मनशाक आमी कुमो करचें म्हूण बगता. कित्याक ताचे भितर आसा ती सकत देवाची. बाकी मातर तेरेजा ते इच्छ सकत आसली. त्या देखून रस्त्याने पडुल्ल्या त्या मनशांक खंयच्याय कास्ताचे जावं दी, तांकां ती उखल व्हरताली आनी तांकां नितळ करताली, तांची गाय धुताली आनी हें कश्टाचें काम जाल्यार ती करताली. आनी आज पवित्र पुस्तकांत असलोच एक व्यक्ती पळयता आमी, जो व्यक्ती खंयसर एक मनीस खंय पडलो, मरोन पडला, थंय कोण नात, खंय कोण एकल्या जिवेशी मान घालतात. असल्या मनशाक वचून उखल हाडचें, असल्या मनशाक व्हरून ताचें मरण करचें, तांकां गुमो करची आनी वो जावन आसलो तोबीत. आनी तसो पूत येवन ताका सांगता, बाबा हांव सांते कडेन गेल्लो, त्या सांते कडेन एका मनशाक जिवेशी मारला, कोणी केल्या आनी ताका सक्कट सोडून गेल्यात. मोडें ताजें आनीक पडलां थंयसर. आमी जाणा त्या काळार जातालें, आतां जाल्यार आमी वेचे बरी ना. कित्याक म्हळ्यार जर आमी गेल्या फाल्यां ताची कुणी आमीन ती गेल्या म्हणलो बदलाम आमचेर पडत आनी मागीर कोर्टाक आमी नासचें पडटा. देखून आतां कोणी वचना. जर तर असलें मोडें पडलां जाल्यार कोणी लागाट काडला जाल्यार पयलें पुलिसांक रिपोर्ट करीचे आनी पुलिसांनी येवन ताजी पोस्टमार्टम कर, ताची वेवस्था करीचे शिवाय हांवें वा तुवें डायरेक्ट वचून कांय करूंक जायना. पूण तो वेळच्या काळार चलतलें.
जाल्यार आमी पळयता देवाचें उतर सांगता जायते जाण थंयसर की ह्या मनशाक दुरसो नासले वो कित्याक अशें करता हाका कित्याक हिंग कामां कितले जाण ताका मारूंक जीव तराक रवले जाल्यार ह्या मनशा थंय काळीज आशिल्लें ह्या मनशा थंय देवाची सकत आशिल्ली ह्या मनशा थंय देवाचो मोग आशिल्लो ह्या मनशाक हर एकलो भाव ह्या भयण ती आपली म्हूण भोगताले आनी ती देवाची उतर हें खंयच्या दिसा एक परबेसो दीस तो सगळ्यांनी उत्सव चलतलो सगळ्यांनी गमत चलतलें आनी ह्या वेळार सगळो संवसार उत्सव गमत करनासतना हो तोबीत वेता मार्केटीक आनी थंयसर त्या भावाचें मोडें उखलून आपल्या घरा हाडटा दिसार तें करूंक नसो म्हणले खातीर अन्न रुमान दवरता आपल्या घराच्या कुडांत दवरता काळोख जालो म्हणटना तो वेता आनी पोंड काडटा आनी त्या भावाची कूड ती मातयेक वयता ताका पुरता कित्याक संवसाराक हो एक मनीस पडुल्लो वो जावं पळय एक सोरूक ह्या कुलय वायट मनीस देखून ताका जीवशी मारला तो पूण तोबिताक तो देवाचो देवाची एक रचना ताची कूड पवित्र ताची कूड देवाचें मंदीर आनी त्या देखून ह्या मनशाक तो एक गौरवाचें मोर्ण मेळचें बरी करता गौरवान ताका पुरता ताची कूड आपल्या घरा हाडून तो भियेना हे बरी करणे करता भाव भयणीनो हुंड्या रोबाराच्या जिजू थंय हांवें आनी तुवें कितें करयत आज हुंड्या रोबाराच्या जिजूक हांवें आनी तुवें देखचें खंय काल येवन इगर्जेक येवन त्या हुंड्या रोबाराच्या जिजूक पळोवन सोम्या जिजू तो म्हजी जिवीत तो म्हजो जिवो म्हणून सगळें आमी ह्या सोम्याक आराधन करून ह्या सोम्या मुखार तकली बांदून त्या जिजूक आमी सक्कड करचें कर भायर घरा वयता आसतना भायर आमच्या समाजीन वयता आसतना आमचे बोंतुनी वयता आसतना कश्टाची म्हजी भाव आनी भयण म्हाका दिसनात म्हज्या घरांत असली आवय बापूय प्राय वता म्हाका दिसनात तांचे कश्ट म्हाका समजनात हांव तांच्या कश्टांक केप्पो जाला हांव तांच्या कश्टांक कुरडो जाला म्हजें काळीज धरून जाला हांव पेल्या एरावशान चिंतिना म्हाका म्हजो तो स्वार्थ म्हाका पेस्त आसा गम्मत आसा म्हाका जॉली करूंक आसा म्हाका एन्जॉय करूंक आसा हे म्हजे स्वार्थी चिंतना स्वार्थी वडण्यो संवसारी आशा हे पुरा काण घेवन म्हज्या भावा विशांत म्हज्या भयणी विशांत कश्टांच्या मनशां विशांत पिडेस्तां विशांत जर हांव चिंतिना भविष्या येवकारेसान तो जेजू म्हाका हांगासर केवळ उंडो मार म्हजो भावार्थ निर्फळ येवकारिस्त भावा भयणीनो इगर्जींत मात्र न्ही येवकारिस्त मुंदरून वेता कोण या जेजूची कूड आनी रागात घेता की तो हर एक भाव आनी भयण जेजूची कूड आनी रागात जातात हर एकली मनशां आमी कोणा ती देव वस्ती करता जावं प्रतोटीपटी अक्रिस्तांव आसात तांणी येवकारींतल्या जेजूक घेवन आपूण त्या देवाक तांणी वळखून घेतला तर हर एक भाव भयण हर एकली ती देवाची भुरगीं आनी त्या देखून तो बी ताची जिणी आमकां एक प्रेरण येवकारिस्तान त्या जेजूक म्हज्या पेल्यातय भावातय भयणीतय हेरांतय हांवें पळयल्लें करीत येवकारिस्तान त्या जेजूक हांवें करचो मान कांयच प्रेजन ना देखून आमचे ती येवकारिस्तान त्या जेजूक वळखून घेत आसले मनशापण जायचे मोग जायचे म्हजें काळीज तें मोवाळ जायचे या आज आमी मागया जर भावा भयणी आज तुजे कश्ट तो घेवन आयलाय तुजे कश्ट तो घेवन आयलाय आज तुका जेजून बरें करया म्हूण तूं आशेताय आज सुमयेचो तूं आशिर्वाद आशेताय आज सुमयेचें
बरें मों तूं आशेताय त्या सोम्यान तुज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद म्हणून तूं आशेताय आज पयल्या स्वतेर ह्या उंड्यार परसच्या जेजूक तुवें तुज्या कश्टांच्या भावां भयणींतय तेकसय भावा भयणी दुसरो वांटो आमी पळयता मुखार कितें जालें तूं बी बरी करनी ताणें आदारली आपल्या घरा गेलो आनी नालो न्हावंक जावन इल्लें न्हिदलो रेस्ट काण घेता म्हणून न्हिदोवन थोड्याच वेळान ताणें चिंतिनातलें घडीत घडलें तो न्हिदले कडेन तो गिरबुजी आशिल्ल्यो ताणें पळोवंक नातल्यो दोळे ताचे उक्ते आशिल्ले आनी ह्यो गिरबोच्यो ताणें तांचें तें ऊन ऊन मेळ्ळें हाच्या दोळ्यांक पडलें दोनी दोळ्यांक ताची दिश्ट गेली कुर्डो जालो कितें केल्लें ताणें कित्या खातीर ही शिक्षा खंयच्या पातका खातीर ही शिक्षा ताका आमी विचारचें सवाना आमकां थोडे पटी कश्ट येतात आमी केल्लें बरें पण हेरांक आमी बरें करता हेरांक आमी गरजेक पावता हेरांक आमी कुमो करता देवाचो मोग करता तो बी ताणें केल्लें तो बी ताणें मस्त बऱ्यो करून केल्ल्यो पवित्र पुस्तकांत कशें घडीत आमी आयकलें तो बी तेजें पुस्तक वाचल्यार आमकां कळटा कितल्यो बऱ्यो करून करतालो तो ताजें काळीज तितलें नितीवंतपणाचें तो कुर्डो जालो आनी ताची बायल एक दीस ताची बिरमोत पळोवन ताच्या इश्टान एकल्यान एक बकरो दिलो तुमी घरा वोशा घरा आमच्या लेकार तुमी मास करून कया म्हणून हे बकरो दिलो बकरो हाडून बायल घरा येताना बायल तो बी सांगता वोस पाटी दी कोण आसो चोर हाडलाय तो बात येवं ना हो दिल्लो म्हणून आनी एकलो स्वामी कोण असो नितीन दिल्लो मात्र कणगेचे व्हरून दी पाटी तो बायली बायले समेत पात येवं ना बाब तितलो नित्यवन मनीस आनी अशें नित्यवन मनशाचे दोळ्यांक दिश्ट येता भाव भयणीनो कश्ट म्हाकाय आनी तुमकांय अशेंच येतात आमी नित्यवन जावन आसल्यार आमी बरेंच करून गेल्यार आमी कोणाक वायट करनातले रे कश्ट आमच्या जिवितांत येतात आनी ह्या वेळार आमी तूं बिता बरी आमी म्हणूंक जाय आमच्या जिवितांत ते कश्ट देवान आमच्या आयल्या वेळार आमी कोणी देवाक दुरसोवचें न्ही कित्याक देव आमकां वायट करच्याक तो खंडिताव न्ही कशी वरिना बगार आमच्या जिवितांत ते कश्ट ताच्या महिमे खातीर तो उपयोग करता आनी आमी पळयता देव इतल्या ताका सोडिना ताच्या पुताक तो बी समारेपात एक तो पयशिल्ल्या गांवाक वचून थंयसर एक वोकात अडवलो येता हे बडवो रापायल बडवो ताका सांगात दिता आनी रापायल बडवो ताच्या पुता सांगता येता आनी ताका ताच्या दोळ्यांक गरजेचें वोकात दिवन ताका दिश्ट पाटें दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कश्ट आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमी उडास दवरया आमी कश्ट भोगतना देव पळोवन उगोत रावना ताच्या बडव्याक आमकां राखोंक धरता एक देवाची महिमा भोगूंक एक अवकाश दिता त्या कश्टांच्या वेळार आमी कशें देवाची महिमा देवाचो मोग भोगूंक ती एक वाट म्हळ्यार तो दाखयता खंडीत जावन रापायल ताच्या बडव्याक धरले बरी मनशाच्या रुपार विविध रुपांनी तो मनशांक आमचे मदें धरता आमची जतन करता आनी त्या देखून बाबा भयणीनो आज आमचो भावार्थ कट करया कश्ट दितना आमी भिवचे नाका कित्याक आमचो देव आमचे सांगता आसा आमचो देव आमचे सांगता आसा तो आमकां ताच्या बडव्यांक धरता तो आमकां राखून व्हरता तो भितर बरी आमचो भावार्थ घट करया बरी मनशां आमी पाड दवरचे नाका बरींच जावन रावया देवाची मनशां देवाच्या संगतपणांत रावया भावार्थांत आमी रावया कश्ट आयिल्ल्या वेळार दुरसोवचें नाका देवाक महिमा दिवया कित्याक हर एक संगती तो जाणा त्या देवाक आमी सगळें आमचें जिवीत आमी समर्पया ह्या घडी ताका सांगया आमी सोम्या आमची न्ही बगर तुजी खोशी म्हजी खोशी न्ही तुजीच खोशी सोम्या म्हज्या जिवितांत कश्ट आयल्यार ही तुजीच खोशी हांव कितेंय हांव आशिल्लें जावं म्हाका मेळना जाल्यार वण्या सोम्या तुजी खोशी तुका हांव समर्पिता
म्हज्या जिवितान तुजेर हांव पाती येता, म्हज्या जिवितान तुजेर हांव विश्वास दवरता, म्हजी तुजी खुशी जावं सोम्या, तुज्या कुशेक हांव गलतीमान घालता, तूं कितें कशी व्हरताय तें जावं दी म्हूण सोम्या हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पिता, सगळें म्हजें कुटां म्हजी जिणी सगळें तुका समर्पिता. ह्या घडये आमी देवाच्या कुशेक समर्पण दिवया, सांगया सोम्या म्हजी न्ही तुजीच कुशी, तुजेच कुशी जावं दी सोम्या, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हज्या जिवितान जावं दी, कश्ट जावं दी, सूख जावं दी, सक्कडी सोम्या तुवें दिल्लें हांव खाण घेतां, तुजेर हांव पत येतां, तुजेर हांव विश्वास दवरतां. तुजे कुशेक चोगलो सांवासकार जाता, तुजे कुशेक हांव खार जाता, तुजे सेवेन सदां सोम्या ती रावता, तुजे सेवेन हांव ती रावता. तुजे कुशेक चोगलो सांवासकार जाता, तुजे कुशेक हांव खार जाता, तुजे सेवेन सदां सोम्या ती रावता, तुजे सेवेन हांव ती रावता. अर्गा सोम्या तुका दिता, सासांतावन तूं म्हजो मोग करता, अज्ञात्या सदांच रावताय, स्वासांत तुज्या पोसताय. तुजे कुशेक चोगलो सांवासकार जाता, तुजे कुशेक हांव खार जाता, तुजे सेवेन सदां सोम्या ती रावता, तुजे सेवेन हांव ती रावता, तुजे सेवेन हांव ती रावता, तुजे सेवेन हांव ती रावता. एक बोर बाबा भयणीनो थोड्या गरजा बसत मागया, पवित्र सभे खातीर मागया. पवित्र सभेंत आमी सर आमच्या भगवन बापा खातीर, आमच्या बिस्पां खातीर, आमच्या गोवळ्यां खातीर, आमच्या याजक आनी धार्मिकां खातीर विशेष रितीन मागया. देवाची सेवा करची विशेष देणें तांकां दिलां. तो बी ताची देख घेवन तांणी जिवितान कश्ट जावं दी, सूख जावं दी, तांकां दिल्लें तें जबाबदारेचें काम बऱ्या तरान मुंदर को. आज आमच्या सक्कड बिस्पांनी, याजकांनी, धार्मिकांनी तांचें जिवीत देवाक समर्पिल्लें जावन जियोंक, देवाच्या परजे खातीर ताणें जियोंक, मागण्याच्या स्पिरितान जियोंक, त्यागाच्या स्पिरितान जियोंक, संवसाराची आशा सोडूंक, हेरांचें बरेपण चिंतूंक, आपलो वेळ हेरां खातीर दिवंक, जायते फावटी संवसारी जिविताच्या मजेंत ताणें करची नासतना देवाशी कितें खुशी दानां जावंक, देवाच्या परजेचो संतोष तांणी दडतो करूंक, कोण गरजेवंतांत आसता तांच्या गरजांनी तांकां पावोवंक, तांकां बुजावण दिवंक, तांकां धैर्य दिवंक सोम्या तांकां कृपा दी म्हूण मागया. मोगला सोम्या ह्या घडये सक्कड आमच्या याजकांक, धार्मिकांक सक्कड तुका समर्पिता. तुज्या सत्तेन तांकां भर आनी तांणी सक्कड आनी हरएकल्यार तुज्या परजे खातीर जियोंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. मागया आमी बाबा भयणीनो सक्कड क्रिस्तांव कुटुंबा खातीर, हर एका क्रिस्तांव कुटुंबांनी आवय बापायांनी तो बी तशी देख घेवंक, भुरग्यांनी तो बी आसाची देख घेवंक, आवय बापाय घरांत कितली मोगान जियेली तितलें ते कुटान सुंदरस्वरीत रितीन जियोंक. आजकालच्या आधुनीक कुटुंबांनी कितले कडेन आज भुरगीं आवय बापायक लेखिनात, आवय बापायन काडले कश्ट भुरगीं वळखनात, तांच्या जिवितांत आवय बापायच्या गरजांक पावोवचे, उतर प्रायर तांकां समजून काडगेचे
त्या उदर प्रायर भुरगीं आमी तांकां आदार दिवचे म्हणले भुरगीं समजनात आवय बापूय विसरतात तांचे ती धरून जातात आमी तांचे खातीर मागया आज कितलीशीं जाणां आवय बापूय जावं दी तांच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी एकामेकाक कन तसको दाखोवची आज आमची ती माय मोग जायचे एकाक रक्ताच्या भावा भयणींनी एकामेकाक पावोवचे म्हजें घर म्हजो दोरो म्हजें कितें म्हज्यानी म्हणटा तितल्या बंद स्थितीन जिवचे सोडून कुटुंबांत शेजारा म्हाका कितें हेरांक कितें म्हजे वरवीं जायचें आमी कितें कुमो करयेत म्हजें काळीज तांचें तें कशें उक्तें करेत म्हणलें हें बरें मन दी सोम्या ह्या आवय बापूय आवय भावा भयणीक आमच्या भुरग्यांक उदार मोन तो दी समजोचें मोन दी अखेर म्हणसर आवय बापूयक आमी पळयतले हांव म्हणलो दृढ निर्धार भुरग्यांनी घेवंक आमच्या भुरग्यां मुतीक उजवाड दी म्हण सुम्या तुजे लागीं मागता हांव जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका आज सैत्य तोबीत आमच्या समाजांत आसात कितलीशीं जाणां भाऊ भयणी तोबीतचें काम करतात म्हणजे कश्टांत असल्यांक पावतात दुर्बळ्यांक कुमो करतात मदर्स तेरेसाच्या स्पिरितान बरोवन म्हणलें बरी दुबळ्यांच्या गरजांनी पावतात आसरे वांटून दितात दुबळ्यांक ग्रेस्तांतान दुबळ्यांक वांटून दितात कितलेशा आश्रयांनी सिस्टरां सेवा करतात थोडी लायिकां सेवा करतात त्या दुबळ्यांक गत आदार नासलेल्या त्या आश्रयांनी पोसतात तांचो वेळ तांचे खातीर करसितात खांटाळो पर्यंत बगनासतना मनशां रुपाक तांकां उखल हाडटात मनशां रूप तांकां दितात सोम्या असल्या मनशांचेर तुजे आशिर्वाद घाल जिवितांत आपली आशा सोडून जिवितांत आपलो स्वार्थ सोडून दुबळ्याच्या मोगान बरोवन कश्टतल्याच्या मोगान बरोवन आपणाची दूख लेखीन आसतना खांटाळो लेखीन आसतना कश्टांत असल्यांक मनशापणाचे रूप आनी मोग दिवंक पेसाडटात तसल्या बाबा भयणीचेर आशिर्वाद घाल तांणी करची सेवा बेसांवांनी भर आनी सोम्या जेजू तुज्याच रुपाचें तांकां कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता हांव जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका मागीर आमी बाबा भयणीनो मस्त जाणां आज कश्टांनी आसात कितलींशीं जाणां आज रिणांत आसात कितलींशीं जाणां आयच्या ह्या स्थितींत आर्थीक संकश्टांनी आसात आजकालच्या दिसांनी एक बिजनेस करचें म्हळ्यार कितलें कश्टाचें घरले पयशे काडूंक कश्ट जातात सरकाराची टॅक्सां मीत मिरवल्यांत खंय गेल्यार टॅक्स खंयचें काम करूंक साथ दिना कितले खंयची एक व्यापार करूंक साथ दिना खंयच्यान गेल्यार कश्ट नश्ट मेळटात आज सरकाराचो आदार मेळच्या बदलाक दर नकवची परिस्थिती आजूब जाल्या तरणाट्यांक कामां मेळनात शिकून गेल्ल्या भुरग्यांक एक बरें खाण नासतना कंगाल जातात भुरग्यां खातीर रीण काडल्या आवय बापूय रिणाचो बरो माथ्यार वयतात व्यापार क्षेत्रांत आसवणी आसा कितलींशीं जाणां आज असल्या परिस्थितींत आसात आमी तांचे खातीर मागया सोम्यान जेजू आज तुजेर विश्वास दवरन जिवितान कांय दिसपरतो ग्रास दवरच्या खातीर कश्ट करच्या आमच्या रैतांचेर कृषिकांचेर खंय परगांव वचून काम करतल्यांचेर आवय पोशिचें म्हणल्या त्या इराद्यान परगांव वचून गळतल्यांचेर गांवांत थंय हांगा व्यापार करतल्यांचेर आज कितलींशीं कामाक कुलीचें काम करतल्यांचेर ऑफिसांनी इस्कॉलांनी काम करतल्यांचेर आशिर्वाद घाल आज ह्या दिसांनी प्रत्येक तरान कितलेशे जण आमी आमच्या गरजेचे भाव आनी भयणी आज बोटी घरां तांच्यो बोटी रयता करोडांनी पयशे खर्चून
आज ह्यो बोटी देंवयतात दर्याक, थोडे बोटी मासली जाय परती मेळना, करोडांकडल्यान रीण असलें फारीक करूंक आसा, टेन्शन आसा. सौम्या असली परिस्थिती ती तुजेर पातयेवन ती देंवल्यांत. सौम्या तांची काकुळट कर, तांणी करसो वावर आशिर्वादीत कर. सौम्या हर एकत्रच्या बिझनेसमॅनाचेर तुजे आशिर्वाद घाल, तांणी करचे बिझनेस सक्सेस जावन दी. सौम्या सरकाराचो आधार तांकां मेळोवन दी आनी हर एक रितीन यशस्वी मेळाशें कर. सौम्या वावूंड काडटा तसो प्रतिफळ मेळाशें कर म्हण जेजू आमी तांकां समर्पीत हांव आनी तांचे खातीर तुजे लागीं मागता हांव. जेजू जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. एक घडी भर आमची तेसांव आमची मागणी ह्या घडी आमी भेटोवया आमचे सको. आमकां हे सबार जाणांक वस्तू मागणे इरादे आसात. आमी सौम्याक ह्या घडये ते भेटोवया. जे म्हणलो एकलो भाऊ क्रिटिकल आसा मणिपाल आस्पत्रेंत आनी काल रातीन ताका डायलिसीस करून आसतरी आज ताचे ट्रिटमेंटाक तो स्पंदन करिना. कुटुंबाच्यांनी सर मागण्या पंगडा विनंती कर मागोवंक विनंती केल्या. आमी ताचे पासून मागया प्रत्येक तरान तो बरो जावच्या खातीर. एका कुटुंबांत आवयक आनी दुयेक गायकी कठीण ताप आनी घरांत असतो बापूय इल्लोसो पियेता. घरांत परिस्थिती मस्त पाड आसा. तांची काकुळट कर म्हण मागया सौम्या कडेन. सौम्या तांची काकुळट कर, बरी भलायकी तांकां तूं दी. घरांतले कश्ट पयस कर. गोंयांत हांव एक भयण तिच्या दोगा भुरग्यांक एग्जाम आनी फाटल्या दिसांनी भुरग्यांक डेंग्यू ताप येवन शिकोवंकय जावंक ना. परिक्षा कशी बरयतले मस्त कंतेर आसा आनी त्या सौम्या तांची काकुळट कर, बरें कर शिकून त्या भुरग्यांनी पास जावंक आशिर्वादीत कर. आबुधाबी असो एक भाव सबार तेमतोने बरें काम नासतना आसा. कुटुंबां पोसचें म्हणून मस्त वत धरता, असल्या कामान बरो सांबाळ पावना. एक बरें काम मेळो फावो कर सौम्या म्हूण मागता. एक मालगडी भयण आमच्या आसे पिरगजेची लंग्स इन्फेक्शन जावन ती आतां ऑक्सिजनार आसा. तिच्या भलायके पासून आमी मागया. सौम्या तिची काकुळट कर. सबार दीस जावन ती कश्टोन आसा. बऱ्या रितीन ती बरी जावंक सौम्या. तिचे लंग्स सामके नितळ जावन गूण जावंक सौम्या तूं तिका आपड. आनी तो दिसो जा म्हणली एक भयण एका माऱ्याक हात पिडे वरवीं कश्ट जाता. तिका कश्ट सुसंगत जायनात. आज प्रत्येक तरां ती पिडा सुसूंक बोळदी आनी ह्या पिडेन ती बरी कर म्हूण ती मागता. विन्सेंट म्हूण एका भावाक 3 म्हयने तावन काम ना, मस्त डिप्रेशनार आसा. तो बरो जावंक मागता आनी बरें काम फावो कर सौम्या म्हूण मागता. एक भयण घरांत मस्त समस्या आसा, कठीण डिप्रेशनार आसा. घरांत आर्थीक परिस्थिती मस्त पाड आसा. एक जागो विकून रीण फारीक करया म्हळ्यार जाग्याक गिरायकी येना. मस्त कश्टांनी आसच्या कुटुंबाचेर सौम्या आशिर्वाद घाल म्हूण तुजे लागीं मागतात. राफायल म्हणलो भाव ताका पांयांक सूज आयल्या. सबार दीस जाल्यार गूण जावंक ती आयकना. ताचो जागो एक सेल जावचे खातीर पासून ती मागता. बरी भलायकी आनी ताचो जागो सेल जावं. तशेंच ताच्या पतीन एक उडासाची सकत कंप्लीट केल्या. ती उडासाची सकत फाटी मेळो म्हूण मागता. एकल्याक एक बरी सैरीक मेळो सबार प्रयत्न केले आनी एक बरी सैरीक मेळना. एक बरी सैरीक म्हणून बरो फुडार मेळो मागता सौम्या ताची काकुळट कर. एका भयणीक सबार दिसान कठीण पेंटाची दूख आसा, जॉयंट्स पेन आसा आनी ह्या पिडेतावन गूण जावचे पासून मागता. एक भाव वेरिकोस वेन्स पिडेन कश्ट जाता. पांयाचे शिरो मोठो जाल्यात, पांय दवडे मोठे जाल्यात आनी सोलोंक कश्ट जाता. ह्या पिडेतावन सुटका मेळोवंक तो मागता. एक भयण तिच्या पतीन भायर दिल्ले पयशे फाटीं मेळोनात
आनी पैसे दिता म्हूण तूं सतयतात आनी की पयशे पाटी न्हू काही करांत येदे बेगीन आचेतान बरेंपण सोडूंक मागता. एक भयण तेणें काने घेवं दिलो जागो तिच्या नांवार करून गरजेचे डॉक्युमेंट्स वेदगीचा मेळच्या वसत मागता. सबार देशान प्रयत्न केल्यार जाग्याचे डॉक्युमेंट्स हांव कांय करनात. एक डॉक्युमेंट जाता आनी एक डॉक्युमेंट काले म्हणे आडकड येता. प्रत्येक तरान बेगीनच बरें जावन परगांव दिसा इस्रायलान तसो दी आनी बेगीनशे जाग्याचे डॉक्युमेंट जावन हो जागो रेजिस्टर करून जावचे वसत मागता. एका भावान सुमार 5 जाणांक दिल्लें रीण आसा. कशें कशें गेल्यार रीण पाटी दिवंक कांय करना. बरें आतां रीण पाटी मेळच्या पासत मागता. एक भयण मस्त पिड्यान कश्ट जाता. मस्त एक हात उठोवंक तांगना हाता पांय बोडना. बरें आतां सोम्या म्हाका गूण कर म्हूण मागता. हे सर इरादे आमी सोम्या मुखार दवरया. ह्या घडी आमचे इरादे आमी हांगासर तुमकां आराधनाक आयिल्ले सगळां तुमचे इरादे जेजूक भेटया. कोण टीव्हीर आदी युट्यूबार हे आराधनान अटेंड करतात तुमी उंड्यार पाराचे जेजूक तुमचे कश्ट तुमचे इरादे तुमचे देसावां भेटया. सोम्या हांगासर आसा तुमचे खातीर कश्टांत केल्यान तो पावता. तोबिताक ताच्या कुर्डेपण ताणें घाण उडयलें. त्या देवान खंयच्या देवान त्या तोबिताचें कुर्डेपण राफायल बुडव्याक ताणें घाण उडयलें गे. ह्या घडये तुमकां आनी म्हाकाय गुंड्यार परस जेजू आमकांय तो बुडव्याक तो धरता. आमची पिडां घाण उडयता. आमचे कश्ट तो पयस करता. सक्कड आमी बावडतान जेजूचेर पतीम्या निंबेर पडया. आमी सक्कड सोम्याची सोम्याक स्तुती करया. ताजी स्तुती ताजी आसासाय मागया. निरंतर आमी जेजूक उलो मारया. हालेलुया 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 जेद 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 येशू येशू जेद सोम्या जेद या घडये सोम्या आमी गणपती दाव सक्कड आज या सोम्या हो ना तुजे मुखार घरी एकल्याची गत आमी दवरल्या. ह्या आराधनाक आमकां कुमो करच्या. दानीचेर आशिर्वाद घाल. हर एक दानीचेर ह्या आराधनाक कुमो करच्या. प्रसार करच्या भाव भयणीचेर टीव्हीचेर हांगा कुमो करतल्यांचेर आशिर्वाद घाल. सक्कड पिडेस्तान जेजू आबड सोम्यांचे तो तुजे गुण करचे ताका वाडय जेजू. ह्या घडये आमी पातयेत हांव जेजू जेजू तुजेर आमी पातयेत हांव जेजू. ह्या घडये तो आमन एक रगत आमचेर वाडय जेजू. तुझे पवित्र पांच घेता जेजू त्यामध्ये रगत म्हणून दे. हर एक लाख आमकां गुण करून दे. समजा आमच्या काळजांत ते गाय आमच्या मोतीन ते गाय आमची गणपतराय आमची सर्वण आमची निराशा जेजो याकडे गुण कर जेजो. हालेलुया 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 येशू येशू तुझीद जीद Lord Jesus 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 that your power come. Lord let your power healing power heal and touch Jesus let your power come and heal. Lord we believe and trust you Jesus 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 Jesus. Yedioda Sacramenta Sasam Nama Kuruya Purvilya Rupa Bodha Lovyuriti Adarya Sogon Vecha Astakvisha Bavartache Vardivya Zashin Baba Tashin Spurta Ulasani Stutiza Podvi Maima Sasna Sasna Yekastalyan Sita Tuka Doga Jaspirita Samasami Navartam. Amen. प्रार्थुया
हे देवा विचे सक्रमेंताका तुझ्या कश्टाचो उडा तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेच्या परशुदान तुमचे ते आमी बोगीसारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससनाक कष्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशे हांव तुमकां कष्टातेल्यानो येया